न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्लें। पुलीस तैनात करचो अशेय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोवचे पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या न्यूज रूम अपडेटान येवकार। आयज दीसभर गोंयांत कितें घडलां, खंयच्या घडामोडींक ऊत येयला हाचेर लक्ष घालुया। आमच्या सब एडिटरां कडेन या, डेस्कार या आनी ह्यो बातम्यो जाणून घेवया। सगळ्यान पयलीं या ऐश्वर्या कडेन। गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा। मोल्या अभयारण्यांतल्यान एक धक्कादायक एक घडणूक उक्ताडार येयलेली आसा। कर्नाटकांतल्यान चोरया येवपी 4 तरणाट्यांनी थंयसरले जे ऑफिसर आशिल्ले दोगांक तांचेर सुरी हल्लो करपाचो केलो आनी ताका लागून तांकां इतली जखम जाली, दुखापत जाली की तांकां लागसाच्या हॉस्पिटलान एडमीट केल्ले आसा। सद्या तांचेर उपचार सुरू आसा। ही जेन्ना मागीर उपरांत तांचेर पुलीस कंप्लेन केली आनी तांचो मागीर सोद घेवपाक सुरवात केलो आनी हांच्या वेळार थंयसरले जे थळावे जे लोक आशिल्ले, थंयचे रान अधिकारी आनी तशेंच ते तशेंच दूधसागर टुरिजम टॅक्सीचे जे आशिल्ले तांच्यांनी एकठांय जावन ह्या चोरांक धरलेले आसा। सद्या आतां त्या त्या चोरांचेर अटक जाल्लेली आसा त्या चोरांक आनी तशेंच आतां तेंचेर फुडली कारवाय ती कितें जातली। आनी दुसरी जी बातमी म्हणजे पर्वरे टावन स्क्वेअर प्रकल्प जो जावपाचो आसा तो पयलो असो प्रकल्प, हो एकमेव प्रकल्प आसा अशें मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगिल्लें आसा। आनी ह्या प्रकल्पाक सुमार 11,000 चौखण मिटर हिची जमनीचो उपयोग जाला आनी तशेंच एक कोटी 20 इतले लागपाचे आसा अशें तेणें सांगलें आसा। आनी तशेंच तेणें आनी एक जी म्हणून सांगलेलें आसा की स्वदेश दर्शन अंतर्गत कोलवा बीचार आतां तो आहा पळय तो डेवलपमेंट जातलो। ही ज्यो बातमी आहा ती तुमी सेंपीएम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तशेंच आनी एक जी बातमी सद्या पावसान डेंगू आहा तो वाडलेलो आसा, त्या लागून फोंड्या तशें बेतकी हांगा जे भलायकी केंद्र आसा तेंच्यांनी आतां हेजो डेंगू बद्दल जागृताय मोहीम सुरू केली आसा आनी तेंच्यांनी ही मोहीम आतां सगळ्याक आतां सुरू दवरतले अशें तेंच्यांनी सांगलें आसा। तर ऐश्वर्यान 3 अश्यो महत्वपूर्ण बातम्यो सांगल्यो ज्यो कर्नाटकांतल्यान जे तरणाटे येताले तांच्यांनी हल्लो केल्ले प्रकरण हितून आस्पाव आसा। त्याच बरोबर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन जे पर्वरेचे टावन स्क्वेअरा बद्दल म्हायती दिलेली आसा किंवा कोलवा बिचाचे जे कितें सुशोभीकरण आसूं हे सगळ्यो बातम्यो तुमच्यो ऐश्वर्याच्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो। फुडें या ऐश्वर्या केरकारा कडेन। काल सत्तरी ब्रह्मकरमळी वाठारांतल्या ब्रह्मदेव देवस्थानांत फंडपेटी फोडपाचो प्रकार घडिल्लो। ह्या प्रकरणांत पुलिशेन आतां नानोरे सत्तरीच्या विशाल उर्फ विश्वास धर्मे ह्या 38 वर्साच्या तरणाट्याक अटक केल्ली आसा। तशेंच दुसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार मडगांव रावणफोंड वाठारांतल्या 6 लेन ओव्हरब्रिजाच्या बांदकामाचेर दुर्लक्ष केल्यान काँग्रेस फुडाऱ्यांनी संबंदीत कंत्राटदाराक आनी सल्लागार हाच्या आड मडगांव पुलिशेंत कागाळ केल्ली आसा। तशेंच तिसरी जी बातमी ती म्हळ्यार दाबोळे वाठारांत एका फोंडकुलांत पडून दाबोळे वाठारांत रावपी दुचाकी चालक मारुती जाधव हाका मरण आयलें। जाल्यार तशेंच सालिगांव बेलाविस्ता वाठारांत घराच्या सेप्टीक टँकांत पडून रोजारियो मास्कारेनास ह्या 58 वर्साच्या दादल्याक मरण आयिल्लें आसा। ह्यो सविस्तर बातम्यो 7 वरांचेर पळयात। तर ब्रह्मकरमळी ब्रह्मदेवाच्या देवळांत जी चोरी जाली त्या चोराक पुलिसांनी सोदून काडिल्लो आसा। आनी दुर्दैवाची गजाल म्हटल्यार हो चोर जो आशिल्लो तो गोंयकारूच आशिल्ल्या कारणात एक खंत उप्रासता, कित्याक की खुबदां आमी चोरयो पयले बिगर गोंयकार करता, पण आतां त्या चोराच्या फाटल्यान ताका कसली जबरदस्ती किंवा ताचेर कसले संकट उप्राशिल्ले तेकाच खबर। फुडें या समिदा कडेन। समिदान खंयची बातमी केला ताका विचारी।
काल पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून अगरमळ पारोडेच्या ग्रेशियस हांच्या घराब्यान दर वर्सा प्रमाण अंदूय बी उदक तुमिल्लें आसा. तर घराच्या फाटल्या वटेन जें शेत आसा त्या शेतांतलें उदक वचपाक वाट नाशिल्ल्यान तें उदक जें आसा थेट तांच्या घरांत येता. हे विशीं ताणें थळाव्या सरपंचाक लेगीत सांगलें. एक तर तें घर खूब पोरणें आनी तें घर मातयेचें आसा. तांच्या घरांत 3 फॅमिली रावता, तातूंत भुरगीं बी आसा. फाल्यां कितें वायट घडलें जाल्यार ताका जबाबदार कोण असोय प्रश्न ते करपाक लागल्यात. तर हे विशीं ताणें सरपंचाक तें उदक जें आसा तें वचपाक वाट करची अशें म्हणून तांच्यांनी मागणी केली आसा. ही सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली. फुडें या संजना कडेन संजनान खंयची बातमी घाला विचारया. केळशीच्या केसरवाल झरी वाठारांत भूस्खलन जावपाचो धोको उप्राशिल्लो आसा आनी हाचेर बेगोबेग उपाय काडपाची गरज आसा अशें काँग्रेसीचो गोवा प्रदेश युवा काँग्रेसीचो राज्य कार्याध्यक्ष महेश नाडार हांणी जिल्लोधिकाऱ्यांक पत्र बरोवन मागणी केला की हाचेर बेगोबेग उपाय काडपाची गरज आसा अशें ताणें सांगिल्लें आसा. तशेंच हाचेर जर म्हणजे बेगीन उपाय काडलो ना जाल्यार मनशाच्या जिवा बरोबर गोंयचे सैमीक आनी संस्कृतीक दायज लेगीत धोक्यान पडूं येता अशी तांच्यांनी शिटकावणी दिल्ली आसा. तर आतां मेरेन ज्यो सब एडिटरांनी बातम्यो केल्या त्यो तुमकां सांगिल्ल्यो आसा. हाचे फुडच्यो ज्यो बातम्यो येतल्यो त्योय तुमकां फ्रेश बातम्यो पळोवपाक मेळटल्यो. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळयत रावा. गोमंतक टीव्ही कॅमेरामॅन हर्ष बरोबर हांव गौरीश परबावणकर. हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. काल एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटीन मुजरत पोवचे. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.